फाटली कांय वर्सां जाली उदकास्त्रोत खात्यान घोटाळे चलत आयल्या। हांकां जबाबदार उदकास्त्रोत मंत्री मांद्रेकर आसा। ताचेर कारवाय करची म्हण मागणी मिल्टन मार्कीस हांणी केला। जाल्यार दुसरे वटेन दयानंद मांद्रेकर म्हणटा आपूण सगळो टॅक्स पे करता, आपूण खंयच्या घोटाळ्यांत भितूर ना। आदेक स्कोआ खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार आनी शिवोलीच्यान सुशील शुक्ला। शिवोलीच्या मतदारसंघाचेर लोक रावल्या या WRT मिनिस्टराक घरात धाडपाक। सेंट्रल विजिलन्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट हेडक्वार्टर्स आणि गव्हर्नराक दिल्ले हा ती हांवें विथ डॉक्युमेंटरी एविडन्स I have shown exactly how many properties and assets are owned by Dayanand Mandrekar and his families. These are the assets. These are all with survey numbers and huge properties. There are not only land, there are fields, there are orchard lands, there are hills. I think this is the richest man in India. You can compare him to Adani's and Ambani's. This is the state of affair. आणि हांव जाणा हेजेर काय तो CM जावं आमचो डिफेन्स मिनिस्टर एक्शन घेवचो ना, कित्याक तेका तो सांगत आमी तेणें करप्शन केला, तो म्हणटलो ना, दॅट इज नॉट करप्शन, दॅट इज अटेम्प्ट टू करप्शन। अशा पद्धतीचे आरोप करप आणि मिडियान आमी एक इलेक्शन 2 महिने इलेक्शनाक आसतना अशा पद्धतीचे जर हे छापून हाडत म्हाका दिसता एक खंय तरी एक बरें दिसना, एक खंय तरी वायट दिसता। लोकांक सगळ्यांक खबर आहा, लोकांक 100% खबर आहा कोण कितक्या पाणयान आहा, कोण कितके फटिंगपण, आनी हे लोकांक सगळें खबर आहा। म्हाजी त्या मिल्टन मार्किसाक चॅलेंज आहा, तेणी 200 कोटी न्हू, म्हाजी जी सगळे जे सर्वे तेणी कोट केल्ले आहा पळय न्हू, हेचे म्हाका 50 कोटी दिवची आनी सगळी प्रॉपर्टी तेणी व्हरची। हांव जावं थंय ताका एग्रीमेंट करपाक तयार आहा तेच्या बरोबर, कित्याक हांव सुखी जर जातलो 50 कोटी जर म्हाका जर मेळत जाल्यार हे सगळे इतके तेणें दिवची। आनी तेचे आरोप आहा की भायर गोंया भायर म्हाजी आनीक प्रॉपर्टी आहा म्हणूनय तो म्हणटा, खरें म्हणजे गोंया भायर आहा पळय त्यो सगळ्यो हांव ताका फुकट दिता। ते प्रॉपर्टीचे म्हाका पयशे बिशे सुद्दां दिवपाची गरज ना, ह्यो सगळ्यो हांव त्यो फटिंगांक दिता, कित्याक तेणीन आपल्या आयुश्यान इतकी फटिंगपणां केल्या। आजच्या परिस्थितीर खरें तेची इन्क्वायरी जावनी, हांव म्हाजेशीन कितकी प्रॉपर्टी आहा तेची हांव तुका डिटेल्स दिता।